वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळा आसतलें आयज तुमकां एक रेसिपी घेवन येयल्ली आसा आणि हे रेसिपी न्ही खूब रिक्वेस्टेड आसा, कळ्ळें न्ही. सो लास्ट टायम आईन केलेले ज्वारीचे डोसा. येस, खूब जाणां म्हाका कमेंट केलेले की हे रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो चिंतलें की आयज हे तुमकां रेसिपी शेअर करुया. खूब इजी, रोखडें जाता म्हणजे फर्मेंटेशन करूंकूच जाय, कळ्ळें न्ही. आनी चड काय अशें व्हडले इंग्रेडियंट ना हितून, कळ्ळें न्ही. सो जे कितें घरान आहा पळय तेच घालून करपाचें. आनी ज्वारी सामकें हेल्थाक खूब बरें, ओके. हितून हाय फायबर आसता आनी वेट लॉसाक खूब बरें, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी इम्प्रूव डायजेशनाक इम्प्रूव जाता डायजेशन बीन, कळ्ळें न्ही. सो ज्वारी आमकां हेल्थ म्हणजे डायटान इन्क्लूड करूंक जाय. आनी हे ज्वारीची डोसा तुमी भुरग्यांक टिफिनाक बीन करून दिवं शकता, कळ्ळें न्ही. आनी बॅटर बीन करून तुमी फ्रिजीन तुमी स्टोर करूं शकता आनी केन्ना जाय तेन्ना दोन दोन अशे पोळे करून तुमी खावं शकता, ओके. चला टायम वेस्ट करानाका. सो आयज तुमकां हांव दाखयता ज्वारीचे डोसा. हांगासर घेतलें बावल, तातूंत घालता ज्वार घालता 1 कप आनी 1 कप घालता ज्वार. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कप ज्वार घेतला. सो आमी हितून न्ही लवंग घालून दवरता, कित्याक खबर आहा तेतून न्ही अशे किडे बी पडना, मागीर बरें उरता, ओके. सो पयलीं हांव न्ही बरें हे 2-3 वेळांनी एका बरें हांव वॉश करून घेता. सो बरें न्ही एका हांवें 2-3 वेळा वॉश करून घेतला. तातूंत न्ही उदक घालता. उदक न्ही जितलें बुडटा पळय तितलें घालात. आनी आमकां न्ही हें सायडीन दवरूंक जाय एक 4 to 5 hours. सो आतां न्ही तुमी जाय जाल्यार हितूनच न्ही मेथी घालून सोक करूं शकता, पूण हांव सेपरेट घालतलें. सो तातूंत घालता 1 व्हडलो चमचो मेथी घालता आसूं. सो हितून घालता मेथी. सो 1 व्हडलो चमचो मेथी घेतला. हें बरें आमकां वॉश करून घेवंक जाय. सो बरें न्ही हांवें हें वॉश करून घेतला. उदक घालता आनी हें आमकां एक 4 to 5 hours दवरूंक जाय. तुमी जाय जाल्यार हितूनच मेथी घातलें आतां. सो हें आतां हांव दवरता एक 4 to 5 hours. बरें हें सोक जातलें. मागीर दाखयता तुमकां फुडलो प्रोसेस. हांगासर हें पळयात एक 6 to 7 hours जाल्ले आसा आनी जे ज्वार आनी बरें सोक जाल्ले आसा. आतां न्ही हांव उदक काडून घेता आनी हें हितूनच मिक्स करता, ओके. बरें उदक काडून घेता आनी हांव ग्रायंडरान घालतलें. ग्रायंडरान घालून आमकां हें बरें वांटून घेवंक जाय. इतलेंच आमकां लागता ज्वारीचे डोसा करपाक. व्हडलेशें कांय इंग्रेडियंट लागना आमकां, ओके. तें हें उदक काडून घेता. सगळें आतां आमी घालया ग्रायंडरान. घाल. तुमी जाल्यार मिक्सरान वांटूं शकता. सो ग्रायंडरान मातशें न्ही बरें जाता पोळे बीन. सो आतां घालया उदक न्ही चड घालप ना, इतलें. सो हांगासर न्ही एक 1 कप सुमार उदक घातला, ओके. सो चालू करया आमी. तो स्टार्टिंग आमी हे 1 कप उदक घातलेलें. आतां आनी परत उदक घालप ना न्ही मदीं. सुके जाले न्ही. इफ तुमकां दिसलें सपोज बॅटर सपोज ड्राय जालें जाल्यार एक हाफ कप न्ही उदक घालपाचें. पयलींच चड उदक घालप ना. सो पयलीं आमी 2 कप घेतला हांगासर आमी तुजे ज्वार. सो वाट्टा आसतना आतां आमी फक्त 1 कप उदक घातला. वांटून घेवया. इफ तें तुमकां दिसलें मदीं ड्राय जालें जाल्यार हाफ कप उदक घालपाचें. येस. सो आतां तुमी पळोवंक शकता उदक आमी 1 कप उदक घातलेलें आनी आतां न्ही हें पळय ड्राय जाल्लें आसा. सो आतां उदक घालपाचें. घालाय. सो लक्षांत दवरा स्टार्टिंगूच चड उदक घालप ना, नाल्यार कित्याक जाता तें बरें वाटना मागीर तें. सो आतां न्ही जस्ट हाफ कप उदक घातला. आतां परत वांटून घेवपाचें. मागीर परत सपोज ड्राय जालें जाल्यार हाफ कप उदक घालपाचें. अशें करून न्ही हाफ कप उदक घालून न्ही आमकां न्ही हें स्मूथ पेस्ट करून घेवंक जाय, ओके. हय. सो जाल्लें आसा हें पळयात. दाखय गे पीठ दाखय. सो हें पळयात फायन पेस्ट जाल्लें आसा. सो उदक आमी घातलेलें उदक न्ही तितलेंच आनी उदक बीन कांय घालूंक ना. आनी पळोवंक घालात आनी चॅक करात हातीन न्ही तुमकां स्मूथ पेस्ट लागूंक जाय. दॅट मिन्स तें जाल्लें आसा. जालें न्ही गे. हें जाल्लें आसा. बंद करता. सो हें पळयात बरें फायन जाल्लें आसा. दाखय. हय हात काड तूं. सो हें पळयात जाल्लें आसा, ओके. तो आतां हें काडून घेता. सो हांगासर पळयात एक बावलान न्ही काडून घेतला आनी हो जो ग्रायंडर आहा पळय बरें ताका धुवन घेतला आनी हें उदक घालता. उदीक न्ही पळोवंक घालूंक जाय. चड पातळ बीन करनाकात.
सो बरें ताका मिक्स करूंक जाय. हें न्ही सोमतेंच ग्रायंडरांतल्यान काडून घातलां. हें आसा तेजें उदक जस्ट इल्लें उदक घाला. कित्याक खबर आहा मातशें थीक आसल्यार बरें, चड पातळ करनाकात, कळ्ळें न्ही. ओके, हें आतां उदक घालता. थोडेंशेंच उदक घातलां. बरें ताका मिक्स करून घेयात. अशें आसूंक जाय थिकनेस, कळ्ळें न्ही. हय, सो हें सारकें आसा. अशें दाट आसूंक जाय, पातळ बीन करूंक वचनाकात. सो आतां न्ही आमकां कितें मीठ बीन घालूंक जाय कांय ना. हें आतां आमकां दवरूंक जाय ओवरनायट फर्मेंट करपाक दवरूंक जाय. ओके, चडूय फुगचें ना, फुगतलें मातशें चडूय ना न्ही गे. हय, चड फुगचें ना, कित्याक जवार न्ही तें, कळ्ळें न्ही. सो हें आतां आमी दवरया ओवरनायट फर्मेंट करपाक. आनी मागीर तुमकां 8 hours दवरलें आतां, नाल्यार ओवरनायटूय दवरलें आतां. ओके, इफ तुमकां फर्मेंट करपाक दवरपा नाका जाल्यार हें रेडी आसा डोसा करून खावपाक. इफ तुमकां फर्मेंटेशन दवरूंक जाय जाल्यार तुमी ओवरनायट दवरात, नाल्यार 8 hours दवरया. सो हांव न्ही एका ओवरनायट दवरता. सो हें बरें धांपून न्ही हांव ओवरनायट दवरतलें. सो हें पळयात, हो आसा नेक्स्ट डे आनी दाखयता तुमकां. सो बरें न्ही इतलें आसलेलें काल, बरें तें फुगोन येयल्लें आसा. हें पळयात, सो हांगासर न्ही आमचें हें रेडी. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी कांय उदक बीन एड करनाकात. आनी हेतून न्ही मीठ घातलेलें आसा, जस्ट आत्तां शूट करपाक विसरलें. सो मीठ घालात एज पर द टेस्ट, आनी मीठ घालून ताका बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात, हांवें तुमकां दाखयलेलें तें फर्मेंट जालेलें आनी मागीर हांवें शूट करूंकूच ना आनी बॅटर आतां सोंपपाक पावलें. पळय इतलेंच उरलां. सो म्हटल्यार तुमकां दाखोवया म्हटलें. ओके, पॅन दवरला हांवें आनी सकाळीं आमी ब्रेकफास्टाक ते पोळे केलेले, वांगडा अशी भाजी अशी म्हणजे चटणी भाजी बी कांय करूना. तुमी न्ही हे पोळ्या वांगडा बटाट्याची भाजी चटणी बी तुमी करूं शकता. कित्याक जॅम लावन दिल ताका, तो जॅम लावन व्हेल ताणें. म्हणजे आमकां न्ही बटाट्याचो रोस आसलेले तेतून खालें हांवें. निशा तितून बरें जाता, गरम मसाला घातलेले न्ही. हय, सो आतां रातचें आसा दाखयता तुमकां कांयची स्पेशल चिकन सुका केला. म्हणजे चिकन ग्रीन सुका, म्हणजे ग्रीन पेस्ट घालून सुका केला. त्याच्या वांगडा न्ही हे डोसा न्ही खूब बरें लागता, कळ्ळें न्ही. एकदम भुरग्यांक बी आनी बरें, कित्याक कळना तूं कितें खाता तें. अशें भुरग्यांक बीन तें खावंक वचना न्ही. सो अशें तुमी डोसा बी घालून दिले न्ही, जॅम किंवा जॅम लावन दिवपाचें, खातात भुरगे. ओके, सो हांगासर हांवें पॅन दवरला. पॅन मातशें बरें गरम जावंक जाय आनी हांगासर बरें तापलेलें आसा. जस्ट थोडेशें उदक मारून घेता. उदक मारून कित्याक खबर पॅन खूब गरम जाला न्ही, मागीर ते डोसा न्ही अशें रावंड करपाक जायना. अशें उदक ताका स्प्रिंकल करपाचें आनी अशें पुसून काडपाचें. ओके, सो आतां आमी घालया. जर तुमकां पातळ जाय पातळ करात, इफ थीक जाल्यार थीक दवरात. ओके, ऑयल तुमकां जाय जाल्यार ऑयल घालात किंवा घी घालात, पण ऑयल बीन घालप बीन न्ही हें कंपल्सरी ना, कळ्ळें न्ही. तुमकां जाय जाल्यार घालात, नाल्यार तुमी स्कीप करात. ओके, सो हें धापून 1-2 मिनटां आमी कूक करया. सो आतां काडटा हांव. काडून न्ही इफ तुमकां जाल्यार क्रिस्पी सपोज जाय न्ही जाल्यार पातळ ताका हें करात, कळ्ळें न्ही. सो हांवें चड क्रिस्पी करना, मातशें थिकूच केला. स्लोली ताका काडून घेता, कित्याक ज्वारी न्ही तें ताका लागून. अशें ताका बरें दोनी सायड फ्राय करून घेयात आनी ऑयल बी हांव घालचें ना, अशें ना. ऑयल बी घालचें ना. ओके, तो हें हांवें तुमकां दाखयलां जवार सोक करून करपाचें. ओके, कोणाक टायम उरना सोकींग कर, मागीर ताका वाट, मागीर फर्मेंट करपाचें. आतां आई म्हणटाली हें तुमकां जाय जाल्यार तुमी फर्मेंटेशन करात, ना जाल्यार तुमी डायरेक्ट जेन्ना पीठ वाटलें न्ही समजा तुमी पोळे करूं शकता इफ तुमकां अर्जंट आहा. सो हें हांवें जवार सोक करून केला. नेक्स्ट टायम तुमकां दाखयतलें हांव इन्स्टंट जवार डोसा, कळ्ळें न्ही. ताका लागून हांवें स्पेशल न्ही पावडर ऑर्डर केला. दाखयता तुमकां हें पळयात. काय सगळें न्ही आतां न्ही आमी रातचें जेवपाचें सोडलें, सो म्हटल्यार अशें डोसा भाकरी अशें कितें खावपाचें, न्हू ना. सो पळय हांवें न्ही ज्वारीचें पीठ ऑर्डर केला. नेक्स्ट टायम तुमकां न्ही हांव इन्स्टंट दाखयता. पीठ घालपाचें, उदक घालपाचें, बारीक बारीक कितें घालपाचें,
मागीर करपाचें पोळे. इफ तुमकां हें करपाक टायम ना जाल्यार कळ्ळें न्ही. कित्याक भाकरी बीन न्ही सगळ्या कडेन जमना करपाक, आमकांच जायना भाकरी बीन करपाक हय का न्ही. कोण ते करत रावतलो. इफ तुमी अशी डोसा करून खाले न्ही हेल्दी बेस्ट आनी कांय ना. सो नेक्स्ट टायम तुमकां ज्वारीची दाखयता, मागीर नेक्स्ट टायम तुमकां हांव बाजरा दाखयता. आतां आमकां न्ही न्यू इयर आमी चिंतला बरें हेल्दी करून खावपाचें अशें ना. येस. हय. सो हे पळयात बरें जाल्लें आसा. सो हे पळयात यो लागीं अशें ना. सो हे पळयात जाल्लें आसा. बरें चिकन सुक्का आसूं, सुंगटाचें सुक्का आसूं, मागीर मटन शाकुती बी कितें आसूं, बांगड्याचें हुमणूच चलता, तेज्या वांगडा खायात तुमी. आवय इतलें बरें लागता. ओके. साहा थोडेशे साहा तेय फ्राय करता हांव. ओके. सो जालें बरें पडटा. हेजे करता गे डोसा बाजराचे पळया. बाजराचे आमी केन्ना ट्राय करूं ना. आई म्हणटा करता म्हणटा. सो आमी पयलीं करून पळयता. इफ ते बरें ज्वारीचे करता इन्स्टंट डोसा ते दाखयता तुमकां. बाजराचे म्हणटा आई आमी पयलीं करून पळोवया. इफ ते बरें जालें जाल्यार मागीर तुमकां दाखयता. बेश्टे दाखोवन कांय फायदो ना. ओके. सो हें आसलेलें आयची रेसिपी. सो आमी बरें चिकना वांगडा एन्जॉय करतले. चिकना वांगडा दवरूच जाल्यार ते पोळे सगळे पोळे सोंपले. सकाळीं आमी करून खाले आनी आतां आसा आमकां स्पेशल तांदळाची भाकरी दाखयता तुमकां. तें पळय शेवतां नाका खंय तांदळाची भाकरी. शेवतान पोळी घेतला. हे पळय ती बायल येताली आमगेर तिणें ती करून गेली आयज. आतां मातशें हें गरम करपाचें आनी खावपाचें. सो हें आसा आयचें आमचें रातचें जेवण. तुमकां जाय जाल्यार इफ भुरग्यांक सामकें पिझ्झा स्टायल सपोज दिवंक जाय की ऑलरेडी हांवें शेअर केला. हेज्या वयरूच जेन्ना आमी पीठ घालता पळय जेन्ना एकदां धापून दवरतले मागीर काडले की न्ही हेज्या वयर शेजवान चटणी लायात, बरें स्प्रेड करात. तेज्या वयर थोडेशे कांदो घालात, टोमॅटो घालात, कोथमीर घालात आनी चीज स्लायस कट करून घालात. कळ्ळें तुमकां. हें बरें तें मेल्ट जातलें मागीर टर्न करून खावपाचें. सो तशें तुमी करून खायात. ते भुरग्यांक तें खूब आवडटलें. सो आमकांय तें खूब आवडटा. सो केन्ना केन्ना आमी तशें करता. कळ्ळें न्ही. म्हाका बी आवडटा. तुवें खालो मरे एका खूब लायक. हय. ट्राय करता आमी कितें हेल्दी खावपाचें. कित्याक सदांच आमी भायर बी खाता. तुमकां पयलात तुमी व्हिडिओ आमी भायर खाता खंय खाता. सो तें सदांच भायर खावप जायना न्ही. घरा मातशें हेल्दी करून खावंक जाय हय का न्ही. आनी आतां हो न्यू इयर आसूनच आमकां दिसता आमी रातचें शीत जेवपाचें सोडलें अशें ना. या. हय. बरें आतां फ्राय कळ्ळें तुमकां न्ही. एक दोन तुमचे पोटान ज्वारी गेले न्ही आनी डायटान न्ही फक्त गंवाचें पीठ इन्क्लूड करनाका. चडशे आमी पयलीं न्ही फक्त चपाती खाताले गंवाचे. सो तातूंत कांय तुमकां अशे बेनिफिट्स मेळना. तुमी मिलेट्स न्ही जायते तुमी मिलेट्स आहा पळय ते इन्क्लूड करात. रागी, जवार, बाजरा हे तुमच्या डायटीन न्ही इन्क्लूड करात. कळ्ळें न्ही. फक्त गंवाचें पीठ चपाती किंवा पोळी रातचे आमी केन्ना केन्ना पोळी घेतात आनी चपाती करतात आनी केन्ना केन्ना अशें हेंय करता आतां. कळ्ळें न्ही. फक्त पीठ गंवाचें पीठ म्हणजे चपाती खावन फक्त पोळी खावन न्ही कांय तुमकां अशें हेल्थ बेनिफीट मेळचें ना. कळ्ळें. सो हें जाल्लें आसा. गॅस बंद करता. सो इतलेंच ही रेसिपी हें खूब रिक्वेस्टेड आसलेलें हां. खूब जाणां म्हाका शेअर कर म्हणून. सो ट्राय करात. ट्राय करून म्हाका कमेंट करात. ओके. तो आयची रेसिपी कशी आसलेली कमेंट करात आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय. टेक केअर. यो रे. Bye. I love you, friend. Please you comment, subscribe to my channel, go press all. चला बाय.